पडले पडल्या पळय हे पळय फायनली आम्ही पावलेले असा हा वयस आम्ही हे पळय पायरी घेतल्या आमे आमे Moga tumoce suk moga tol wapan astut stulago na makabuku hato mokelo lo poru tangka koche hakador dorian अभी हांव रेडी जाले चल या थंय ये बापायगे तू म्हाका सांगले रेडी जा मागीर आमी वयतली म्हणून खंय? जाले तू रेडी झाले हय आता तू आडवे पड हांव चल्लो घरा कडेन तू नेसोंक कित्याक लायलय तर म्हाका म्हाका तू आतां व्हरचेच पडटले तू सदांच तसो करता हांव तर नेसोन बेसोन रेडी आहा मरे कित्याक फोटींगपणा रेसून तो हेच राव एक काम कर एका बरी पुसून काड झोप मार हांव कित्याक पुसून तू म्हाका गाडी चलोवपाक हय दितलो दितलो हांव भुरग्या भाशेन गाडी चलयता आनी तू फाटसून बसता हांव कितें भुरगे तो मातशें पूस बरें नाचू हॉल रे हवे वर रे हवे तू कित्याक म्हाका न्हेसोंक लायले खंय वयतली ती सांग मिसळ गावणे खावपाक चल या तर सो गाईज आम्ही आता भायर सरलेले आसा मिसळ गावणे खावपाक ये सो गाईज आम्ही मिसळ गावणे खावपाक वयता ते तर तुमकां सांगू पडटा आम्ही मिसळ गावणे खावपाक वयता महाराष्ट्रा ये खेडा कशी आम्ही पण मिसळ गावणे खावपाक काय दिसले म्हणून आम्ही महाराष्ट्राक वयता न्हू आणि काय तुम्ही पळोवपाक शकता कितले कडक वत पडलेले आसा ते फुडें आनी पावस येयना जाल्यार पुरो चड करून पावसात सोना सो गायज हांगातली पळय शेतां बितां सगळी खणलेली आसा पण पावस गेलो फोटोन पावसच ना पळय शेतां खणत ग्रीन ग्रीन आसता वर्साचे 12 म्हयने वयस कितें प्लेस आसा रे हांवे हांगासर येते फाटी कॉलेप्स जाल्लेले ते चवथी कडेन चवथी कडेन फाटी कॉलेप्स जाल्ले ते मज्जा येता म्हाका असल्या रोडांचेर वचपाक हांवें तुका मजा येना खूप दुखता अरे म्हाका मज्जा येता असल्या रोडांचेर हांगासर वयर चोरी बिरी आसतल्यो पळय उदीक येता गटाराच्या उदकांत न्हातात गटाराचे न्हू वयर चोरी रान मरे वॉटरफॉल बी आसतले हांगा ताका मातसो फुडें न्हू वॉटरफॉल या आमी वतलो काय तुम्ही पळोवपाक शकता कसो क्लायमेट चेंज जालो तो सोमतो 5 मिनिटान पळयात काळोख केलो पावसान आणि म्हाका दिसता आमकां रेनकोट चडोवचो पडटलो कित्याक ती मोठे मोठे थेंबे आमचेर पडलेले आसा अजून काय पावस येवंक ना पण समज रेनकोट चडयलो सुद्दां न्हू जाल्यार आमी पडटली वर कितें पडलो रे आतां एक थेंबो पडलो पावसाचो आणि कितले पयसा आमी 40 किलोमीटर अजून आम्ही पाण्यात सुद्धा पावोंक ना आणि 14-15 किलोमीटर पयस आसा हांगाच्यान पाण्याक पावस येत जाल्यार आनी ब्लॉग आनी करपाक मेळना मागीर मोबायल कसो भायर काडपाचो पावसात हे पळय फायनली आमी पावलेले आसा मिसळ घावणे खावपाक न्हू आमी मिसळ घावणे आसल्या पुरो म्हणून मागता वाटे आमी येयलेली पण घावणे नासले खंय आयज आसतले चड करून आयज संडे न्हू म्हणून गाईज आम्ही फायनली पावलेली आसा मिसळ घावणे खावपाक न्हू का हय आतां आमी ऑर्डर केला मिसळ घावणे मिसळ घावणे कितें कितें ते सांगू हा मिसळ घावणे म्हणजे मिसळ पाव आसता खबर आहा तेच्या जाग्यार हांगासर कितें गावता सांग मिसळ आनी पोळे आमच्या गोवन लँग्वेजान पोळे म्हणटात ती घावणे म्हणटात पळय हे सारकें हायवेर आसा हांगासर करया मगो चालू हय वयस सो गायज
हे पयात हे मिसळ आणि ह्यो जावन आसा घावणो. घावणो मीन्स पोळे पोळ्या. पोळ्यांक घावणे म्हणटात. हय. आणि हो थोडे दीस पयलीं हांवें हॅलिस्टरागेर खाल्लेलो मामीन केल्लो कास्ताक सकाळी फुडें ब्रेकफास्टाक दिल्लो म्हाका. तू कितले 11 खाल्लंय न्हू? 10 काय कितें खाल्लें. सॉलिड भूक लागलेली म्हाका. बरें पेटयले धरून बरें गरम गरम दिल्ले काडून म्हाका तिणें. सारखी रूज येताय पय. हा हा हा. आणि पोळे वांगडा. हांगासर न्हू ऑप्शन आसता. पोळे जाय जाल्यार पोळे घेवपाचे, पाव जाय जाल्यार पाव घेवपाचे. पाव पूण सगळ्याकूच गावता, पोळे सगळ्याक गावना न्हू. त्या खातीर आमी पोळे खावपाक हांगासर स्पेशली येयला मिसळी वांगडा. खाव मरे अभी. एका बरें मिक्स करपाक जाय. हे पळय मिक्स मिक्स मिक्स. इल्लो पोळो घेवंक जाय. मिक्स करिना जाल्यार आतां यम्मी. बाय बरा. टेस्ट बरा. बरो बेस्ट. बरें सांगता. कोणाक न्हू मिसळ पाव आवडटा पळय खावपाक तेंच्यान न्हू मिसळ घावणे ट्राय करपाचें. कितें म्हणटा? आनी कोणी ट्राय करूंक ना जाल्यार प्लीज ट्राय करात. यम्मी लागता सारकें. सो गायज आमचे आतां मिसळ घावणे खावन जाल्लेले आसा. आतां आमी वाडेक वयतोय. नवी पावसाचें टेन्शन जाला. वयर दाखय पळय पयात. आनी केद्यान गडगडटा जाणा. रेनकोट घालया रे. पावस पडत जाल्यार घालया न्हू. हांगासर ते व्हरून पावसाचे बऱ्यो बऱ्यो भाजयो बिजयो येयल्या आसतल्यो मार्केटान आतां. गोडुल्यांची भाजी. हय म्हाकाय सांगताय गोडुल्यांची भाजी येयल्या आसतली मार्केटान. बरी लागता. आनी अळमी येयला जाल्यार पळोवपाची. हांगासर पयलीं येता दिसता अळमी. सो गाइस ह्यो जावन आसा सावंतवाडीचो मिनी घाट. ऑटोन पळयात कसलो आहा तो. हांगासर आनी बाबा सांभळो ना तुमी येता बी जाल्यार वर्साचे 12 म्हयने ऑयल आसता पडलेली. वयस हांगासर पळयात. आवी धांवपाक या. आवी हांगा न्हावपाक या. मगरमच्छ आसतले. कितें जागो रे अवी. पळय कसली झर व्हांवता ती हांगाच्यान. कास्ताद आहा. रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय. सो गाइस फायनली आम्ही पावली सावंतवाडी तळये कडेन. पळय ही तळी सावंतवाडीची. सो गाइस आम्ही पावल्या सावंतवाडीच्या बाजारान. आणि सावंतवाडीचो बाजार इतलो खाली खाली कित्याक दिसता. सारको खाली हा मरे बाजार. अरे कोणच माशे आहे. गोडुल्यो बिडोल्यो हांगा आसतल्यो. बरी गावली आमकां पार्किंग. आज संडे दिसता न्हू म्हणून हांगासर शॉपां बंद आसा. हवी कळ्ळें तुका. म्हाका यादूच ना संडे म्हणून. तरी पळोवया गोडुल्यो गावता जाल्यार बरो रोस करपाचो. पायनॅपल पळयात कितले येयल्या ते. पळयल्यात खूब आसा. आनी हो चलात आहा फुडें. सगळे गांवठी दिसता.
कसे घे 350 आणि आम्ही कुठले ते पायरी गोड आहे. आम्ही येपय पायरी घेतल्या. आमे आमे एकाच लागून आम्ही स्पेशली येयल्ले हांगासर. पायरी आम्ही बेस्ट. आमची सावंतवाडी आंब्याची शॉपिंग चाललेली आता आणि आंबे घेतात घ्या वरत पाऊस पडलो आणि आता मात्र पुढे पावसा म्हणा पावसच ना तो हवे आणि तू कसलं सॉंग म्हणे ताई मानली जातात ताई अच्छा म्हणे तो टोनान म्हण मरे कसला रे तू शे साहेबा हांगासर तरी बारीक बारीक पावस पडटा आणि आज संडे असलेलो म्हणून आमकां जाय ते सामान गावोंक ना सावंतवाडीक आमकां बोडुल्यो आनी मशरूम बिशरूम जे असले ते गावोंक ना रे आमी. नेक्स्ट टाइम येऊया शुअर. नेक्स्ट टाइम येऊया मधल्या दिसा येऊया सारखे न्हू. जय श्रीराम. पळय कल्ले बसल्या पळय बेबी हा तेज्या वांगडा फॅमिली बसल्या हय कितले क्यूट दिसताले रे आका बसेल हांव कितें माकड. सो गायज आमी आतां गोंयांत पावलेले आसा आनी हांगासर पळयात एक सुद्दां पावसाचो थेंबो ना आनी फालसून घे व्हरोन पावस पडटा आनी आमकां लोक अशें पळयताले पण पिशी म्हणटालो न्हू आमी. दोगांच जाणां रेनकोट घालून हे रस्त्यार आमी दोगांच जाणां रेनकोट घालून आनी सगळीं जाणां बिंदास वयता आनी हय काडया आमी मातशें अशें फुडें वचोन काडया न्हू. काडया वाज येयलो गरमी जाता मरे गोंयांत आनी भायर कितली थोडाय सावंतवाडी बी. सो गायज हांगा आमी मेन हायवेचेर रावल्या रेनकोट काडपाक. हांवें काडलो आपणाचो रेन. बरें दिसलें जिवा. हांवूय काडटा म्हाजो. आमी आयज गेल्लेली सावंतवाडी. ओके बेश्टे जशी गेल्लेली. अंकिता म्हणटाले आपणाक मिसळ घावणे खावपाक जाय. हांवें म्हटलें चल या. खाल्ले आनी मागीर चिंतलें मातशें थंय लागीं आहा न्हू चल वचया म्हटलें मार्केटान कितें आहा तें पळोवया. गुडुल्ली बीन मेळटा जाल्यार काय ना. मागीर मँगोज घेतले आनी रिटर्न येयले. रोड्स टू गूड चलोवपाक बीन बेस्ट आहा. ह्या दिसांनी हांवें ही काडूंक ना भायर म्हाका पावसान वाज येता काडपाक कित्याक हांवें तेजी टेली सगळे फाटले कट केला न्हू. उदीक येवपाचे चान्सीस खूब आसता फाटल्यान. आनी येस कुल्ल्यो. ओके कुल्ल्यांचो कसलो तरी बिझनस एका फॅमिली मेंबरान आमच्या यूट्यूब मेंबरान शिरोडा खंय तरी घातला. सो व्हेरी सून आमी थंय वयपाचें आसा. लेट्स सी म्हाका टायम मेळना. आमी आमचे हितून पयलीं बिजी आसा. स्पेशली हांगाल्यान हांव शिरोड्या वयतलो आनी तुमकां खरें एक सांग खरें तुमकां सांगता. ओके आमी लोकांचें बरें चिंतता. ओके आमी हांगाल्यान वतान पावसान मोरोन टू व्हिलर घेवन लोकांचो बिझनस पासून प्रमोट करूंक वयता पूण फुडल्या मनशाक न्हू केन्नाच कोणाचें कांय पडलेलें आसना. ओके फुडल्या मनशाचो एटिट्यूड असो आसतलो म्हाजो आयज पार्टनर न्हू मातसो खंय तरी भायर सरला यू कम टुमोरो. तोच मनीस फुडलो मनीसूच मॅसेज करता की प्लीज आमचें न्हू बिझनस हायलायट कर ऑर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आमी कितें पयशे घेयना बट तेंचो रुबाब असो आसता म्हाजो आयज पार्टनर न्हू बिजी आसा आयज तुमी येवं नाका सो सॉरी फाल्यां येयात. आमी कितें बेकार आसना. आमचेय कामान आमी बिजी आसतात पण फुडलो मनीस न्हू केन्ना अंडरस्टँड जायना. ओके आनी ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग जितलो जाय न्हू तितलोच मनशाक इम्पॉर्टन्स दिवंक जाय. मनशाक न्हू चडूय इम्पॉर्टन्स दिलो न्हू का मनीस माथ्यार बसता मागीर. ओके हात बोट दिल्यार हात धरता हात धरल्यार दोनी हात पांय धरतले
तशें आसता लोक. सो कितेंय करतात न्हू इन अ लिमिटेड हितून करा. हेल्प करता कोणाक जाल्यार लिमिटेड करा. हांवें जाल्यार इतलेदा बॅक फायर पयल्लो आसा म्हाज्या लायफान खूब सारके. कितले जाणांक हांवें मी हेल्प केले यू नो. आनी थोडे जाण हेल्प केल्लोले मनीस अशे पासून आसता की फुड्यानसून गेलो न्हू जाल्यार पोवन घेयना अडकिना. कित्याक त्या टायमार सायकल चलयता जाल्यार आतां गाडी घेवन भोंवता पण पोवन घेयना. कित्याक तेंचें काम जालें न्हू. आतां आमची गरज ना. तशें आसता तें. सो एवरी टायम लोक तुमकां कितें म्हणटा तें सल्यूट मारचे ना. सो स्मॉल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीबडी यू नो, डू युअर वर्क, लेट पीपल यू नो डू देअर वर्क. तुमी तुमचें काम करा. लोकांचें काम आहा धोळे करपाचें, चुगली करपाची, तेंकां करुनी. ओके, बी सायलेंट, वर्क हार्ड. सायलेंट रावा, काम तुमची करा. ओके, शो ऑफ करू नाका. सडनली यू नो तुम्ही तुमचो प्रोग्रेस दाखया. बिल्ड अ बिग हाऊस, बरी गाडी घ्या, फॅमिली वांगडा भोवा. इफ यू आर मॅरीड देन रोम विथ युअर वायफ. गिव युअर मॅक्झिमम टायम टू युअर वायफ. तुज्या फॅमिलीक दिया. फ्रेंड करून आयज काल कोणाक काय मेळना. ओके, हांवें खूब करून पयले फ्रेंड. ओके, आनी बरें चिंतून पयले. सो अर्थ ना, कांयच ना. सो ऑलवेज बी हॅपी. आनी जाता तितलोच मनशांक इम्पॉर्टन्स दिया. सो चोडूय माथ्यार बसून दवरपाचो न्हू. जाल्यार मागीर ते कितें करतात जाणा, माथ्यार बसून तांडव करतात. एक्झॅक्टली. थोड्यांक रिलेट जाला आसतलें आनी थोड्यांनी गायोय मारल्यो आसतल्यो आतां पर्यंत व्हिडिओ पळोवन म्हाजो. तुमकां जाय तशें. ओके, आनी येस, चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करपाक इम्पॉर्टंट आसा. हांव तुमकां मेळटा फाल्यां आनी नेवेचे इंट्रस्टींग व्हिडिओन. बाय बाय.